योकार हा समृता कणगावकर, सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स। बेताळवाडी ग्रामसभेत मेगा प्रकल्पाक लोकांनी केलो खर विरोध। तांचे हुस्के पयस करपा खातीर थळाव्यांनी प्रादेशीक आराखड्याची केल्या मागणी। बेताळवाडी खेळा संकुलाची देखरेख सारखी जायनाशिल्ल्यान जाल्या अवतिकाय। हे संकुल दुरुस्त करपाची सरकारा कडल्यान मेळटा खंय फकत आश्वासना, म्हणटात फुर्योज जाल्ले थळावे। वेरोडा कुंकळी रामनाथ देवस्थानाचो व्हडा उमेदीन मनयलो दसरो। हजारांनी भाविक देव रामनाथाचो आशीर्वाद घेवपाक आसले हजर। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। बेताळवाडी ग्रामसभेत मेगा प्रकल्पाक विरोध केलो। तांचे हुस्के पयस करपा खातीर थळाव्यांनी प्रादेशीक आराखड्याची मागणी केल्या। Now here the loophole here, the panchayat keep the gap so they can communicate the applicant. These are the documents required, these are the documents for that. So every matter is going to the court. Our villages money being spent for the lawyers. So my humble request, madam, I bought before the director of panchayat and video also. These are so many cases are there. So therefore my request. You ask the secretary, the complaint being filed, license being issued. To cut short, I'm sticking to the mega projects only. I'm sticking to the mega project. I'm not talking something different. Most of the speakers have covered up what is the outflow of having a mega project or big projects. The people of Goa are fighting today. They are not men. They are not men. बेताळवाडी ग्रामसभेत आयज जाल्ले खाशेले बसकेत प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाचो गांवच्या साधन सुविधांचेर जावपी परिणामाचेर चर्चा जाली। तशेंच तांचे प्रश्न सोडोवपी आनी थळाव्या लोकसंख्येच्यो गरजो पुराय करपी नवो प्रादेशीक आराखडो तयार करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। गांवच्या मेगा प्रकल्पाक जरी थळाव्यांकडल्यान विरोध जाता तरी पंचायत ते प्रकल्प बंद करपाक शकना अशें बीडीओन सांगले। लोकांचो एक इश्यू आहा, मेजर डेअरिंग प्रोजेक्ट नाका मी गांवांत। आय ऑल्सो म्हाकाय नाका, बट अकॉर्डिंग टू द लॉ कितें गेलो, एक 2 युनिट आहाय, 3 युनिट आहाय, ते मुगेले हाडपाक जायना। ती कितें म्हणटा 3 युनिट आहाय ते कितें दिवपाक जायना, बट तेगेले तर FPR बसोता तेगे 2000 जमीन आहा आनी तितून समज 100 स्क्वेअर मिटर बॉम्ब घालताय 2-3 मुगेन ते हाडपाक जायना। That is no law. I have to verify the document. Every document सारखे हा मग इशू करता पडटा। ते म्हणटा outsider and insider ते आनी ना, law is one. How can I say outsider, insider? Law is one. ते मुझे मेन्शन करपाक जायना। आता रेजोल्यूशन किती घेतलं? आता रेजोल्यूशन तांची कारण आशिल न्हू जाय तेगेलें तेंचे रेजोल्यूशन हांव सरकारा धाडटा। आय एम नॉट लॉ मेकर। व्हिडिओ कितें म्हणटा तें म्हणलो की ग्रँड सभा प्लेस दितो न्हू, ते सेक्शन ते सांगले एज पर द हायकोर्टा रीट पिटिशना तितून ते घालपाक मेळना म्हणून, ग्रँड सभा डिस्कस करपाक मेळना म्हणून तांकां सांगिल्लें तेमी। लोक सगळे टायम म्हणटात तूं ग्रँड सभा घाल, ग्रँड सभा घाल। पर्सनल म्हणटरी म्हाजी आमी हें जाता न्ही, आमगे गांव आमी जावप, आमगे गांव कडेन केलो नाका। मिकी पाशेकोन सांगले गावातल्या मेगा प्रकल्पांक थळाव्यांचो विरोध असून लेगीत पंचायत ना हरकत दाखलो दिता। पंचायतीन मेगा प्रकल्पा आड कागाळ केल्यार ताची दखल घेवची। तशेंच थळाव्यांनी बेताळवाडी पंचायत वाठारात जाय तितल्या उदकाची सुविधाय करच्यो, रस्त्याची दुरुस्ती कोयर वेळार उखलचो, मेगा प्रकल्पाच्या परवानगे खातीर आयिल्ल्यो सगळ्यो फायली हे ग्रामसभे मुखार मंजुरी खातीर दवरच्यो अशेंय तांणी सांगले। Panchayat has to go through each and every document. If they are all the documents, first you need a title document. So there are 4-5 survey numbers, one construction coming, one survey number. There is no amalgamation being done. There is no sanat being done. There is no partition deed being done. See, all this you have to have this document. Even the technical license is being issued to the Panchayat, okay, to issuing the license for applicant. The Panchayat have to go to the detail of the documentation, which is title document comes with other relevant documents, which they are not there. But the problem is here, there are handful people in our village, okay, as and when any MLA comes, they are always sitting on the fence, they are going with the
So now what happened? All this project passed because the MLA or minister pressurizing the department or KCP to issue the license. Okay. And गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. सरकारी यंत्रणा आता दळमळीत झाल्या. खास करून भौशीक कामाच्या बाबतीत कोणाचे कोणाक पडिल्लेच ना. शेवटाक मीडिया जगार घालता तेन्ना संबंधित अधिकाऱ्यांक जाग येता. गोवा 365 च्या कॅमेऱ्यान मिरामार सर्कला कडली मोडकी ड्रेनेज ग्रिल्स दाखोवन दिल्ली आणि 24 वरां भितर आता ही ग्रिल्स जाग्यार पडली. पळयात विन्संट रोझारियोचो रिपोर्ट. आमी आतां आयज आसा ते परत मिरामार सर्कलाचेर आनी 2 दिसां फाटीं आमी तुमकां हे दाखयलेलें हिंगा ड्रेनेजीचो इश्यू आनी हो गटर हिंगा कसो आहा ते गटराक कशे होल पडलेले आहा ते. आतां हो राती अबावट 11:30-12 म्हणल्यार ही ड्रेनेज तेणी रिपेर केल्या. आतां मेन क्वेश्चन आनी मेन रिजन म्हणल्यार हे आतां कितें आमीच हायलायट करून दाखोवपाक जाय आनी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा, PWचे इंजिनियर आहा, हिंचे कोण इंचार्ज आहा, रोड इंचार्ज, तेंचें काम कितें? तेजें काम फकत ऑफिसान बसपाचें, AC ऑफिसान बसपाचें आनी सॅलरी घेवपाची आनी हो पब्लीक इश्यू आहा, पब्लिकाची सेफ्टी आहा ती कोणें आमी पळोवपाची. आतां हें कितें तेजें काम कांयच न्हू, तेजें काम फकत ऑफिसान रावपाचें आनी बसोन सॅलरी घेवपाची आनी हें कितें सगळें लोकांचो प्रॉब्लम आहा, लोकांचो इश्यू आहा तो आमीच हायलायट करूसर हेणें रावपाचें. हें आतां तुमी पळया हिंगा हे आमी हें करतात हायलायट करतात हिंगा एका दिसान सुद्दां हे कडेन काम जाता आनी अशें जर हे सदांच रस्त्याचेर पळोवप आनी हिंगा हे वचीत लोकांची बरी कामां जातली आनी लोकांची सेफ्टी आसतली. सो हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंट ऑफिसर आहा पळय ते मातशे रस्त्याचेर येवा वो खंय तुमचो जॉब आहा ते तुमी हें करा आनी हे लोकांचो प्रॉब्लम सॉल्व करा. गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. सरकार कोट्यांनी पयशे मोडून इमारती खेळा संकुला बांदता खरी, पूण तांचे मेंटेनन्स करपाक मात विसरतात. हाजीच एक देख बेताळबाटी पळोवपाक मेळ्ळी. थंयच्या खेळा संकुलाची स्थिती सामकी इबाडल्या. हे संकुल दुरुस्त करपाची सरकारा कडल्यान तांकां फकत आश्वासनात मेळटा खंय. पळयात संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट. बेतलपट्टी हांगा आसा. बेतलपट्टी जो एसएचजीचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा ताची स्थिती एकदम वायट जाल्ली आसा. ताची जी स्टेज आसा ते स्टेजीचे सायडीक जे वण्टी आसा ते एका क्रॅक केल्ली आसा. स्टेज एकदम ती सकयल गेल्ली आसा त्या कारणां खातीर त्या वण्टीक क्रॅक केल्ली आसा. त्यो केन्ना मोडून कितें एक इन्सिडंट घडपाचो आसा. तशेंच ते हांगाचे जे सिलींग आसा ताका बुराक पडिल्ले आसा पत्र्याक आनी पावसान हांगाचे भुरगे बॅडमिंटन टेबल टेनीस खेळटा तांकां खूब त्रास जाता. तशेंच तांचे हांगा एक जीम आसा. ते जिमाचे जाल्यार पळोवपाचे कांयच हे अवतिकाय सारके अवतिकाय जाल्ले अशें पळोवपाचेच ना ते. तेन्ना हांगासल्या लोकांनी जे हांगा खेळपाक येता ह्या वाठारांतले सुगावले बेतलपट्टी माजोड्डा सामान्य वाठारांतले खुबशे भुरगे हांगा खेळपाक येतात. तेन्ना तांणी एसएचजी कडेन मागला आनी गव्हर्मेंटा कडेन की बेगितल्या बेगीन ह्या स्टेडियमाची मेंटेनन्स करचे जेणे करून हांगा कितें इन्सिडंट घडचो न्हू म्हणून. बेताळभाटीच्या खेळा संकुलाची अवतिकाय जाल्या. वण्टीक व्हड वेरो पडल्यात.
सामुदायिक खेळ आणि कार्यावळींचे केंद्र जावपाक जाय आशिल्ले हे सुविधेचेर अधिकाऱ्यांच्या लक्षाची बेगोबेग गरज आसा. खेळा मोगी आणि थळाव्यांनी बेगोबेग खेळा संकुल दुरुस्ती करपाची मागणी केली. सरकाराची पोके आश्वासनांची पूर्तताय जाता काय ना ते मात वेळच सांगतलो. Many of the other national, what's it called, all Goa tournaments have been held over here. But it is very upsetting to see the state of this. If you see, it's all broken up this side, this side. Many people have promised us, many ministers have promised us that this place will be developed and repaired. But no one is taking a chance and coming forward to do it. I mean, we, the members, we contribute, we do how much we can, but how much can we do? Every 2-3 months, we spend almost 40,000-50,000 to maintain this place. The place is leaking during the monsoon, the full ground, the flooring goes, we keep painting it, but it's difficult to maintain it. We urge and plead the government to help us to keep this place because not many villages get this affordable type and a luxury type of a club. So we urge and we want the government to help us with this. Always come to play over here, but only thing is that this building is not maintained properly. As we have seen over here, there's all cracks over there. This full stage is going to collapse. Don't know when it is, but it will collapse. So even the roof is, what is that, leaking when all rainy season is there. So we can't even play over here. So we want something like to help government to provide other people to play over here, so better facilities and all. We are the players of Betalpati and we are having this sports complex over here. We play regularly badminton. There's a TT table also there. There are different batches going on over here. 8 o'clock batch, evening 5 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock batch. There are many players coming in over here and we try to play, and there are also other players who are coming, young players. This gives a really a good facility for the players to come play, not only from Betalpati but from different surrounding areas of Betalpati also. The concern is over here is that the place, the structure is very good, but it's not maintained. There are big cracks on the wall. The doors are broken. We don't have washroom facility. There's a washroom there, but there is no doors, no water connection, and it's really difficult for the players to freshen up sometimes. We also have indoor matches over here. People from all Goa come and participate over here. But at the same time, when Betalpati is having such a good indoor club over here, a sports complex, it's not been maintained for so many years, and it's just going down the line. Cracks are forming, and one fine day this will not be over here. Past 5 years we हांव हिंगा खेळूंक येता रेग्युलरली खेळूंक येताय आनी हेरांनी म्हणटा तशें करून आमी मेंटेनन्स कोताय. आमी पेंट मारला आनी आमी एक बायले घाताय. एवरी वन्स ट्वायस अ वीक आमी एक बायले घाताय टू स्वीप, टू मॉप आनी ते आनी हो आमी पेंट कोताय फ्रॉम आर कॉस्ट. आमी सगळे कंट्रिब्यूट कोताय. आमी शेटलाक कितें कंट्रिब्यूट तशें करून पयशे कंट्रिब्यूट कोताय आनी सो दॅट आमगे ग्रावंड आमकां खेळोंक मेळ्ळ्या बरो. सो ओन्ली थिंग इज दॅट लायट बील आमगे पेंडींग आहा. And we had given to our MLA, our minister, to sort out this electricity bill and also the water bill, so that they will do something and they will evacuate this bill from which is coming regularly and is going up and up. It's almost gone to 50 to 60,000 and nothing has been done. So they were asking us to give money so that we can pay. We put a word with the panchayat to pay the bill. But then the panchayat body or full body is not ready to pay it because they're saying it is not under a panchayat, it is under SEG. So then they say something SEG has to do it about it. आमी ग्राउंड जायती वर्सां खेळटाय म्हणल्यार आतां हिंगा ग्राउंडाक मेंटेनन्स आनी कांय केन्ना आमी आतां स्लिपरी खूब कोर्स आर स्लिपरी आमी ग्रांयडर मारताय, पेट मारताय, लायट देखून पेटे जाल्यार आमी मेंटेनन्स करून दिवंक घाताय. आमी केलें सगळें. सो आतां टॉयलेटाक उदक बी कांय ना. सो आमी आमगे ओन उदक बी आटाय जाल्यार भायर सावन हाड मागीर टॉयलेटा बी जाय जाल्यार कोणा यूज करपाक कोताय. सो मातशें गव्हर्मेंटाक आतां मातशें आमगे क्लब आहा तो आतां बेताळबाती क्लब आहा. सो तो मातशें सांबाळ अशें न्यू इस्कुला भुरगीं देखून मॉर्निंग बी प्रॅक्टीस कोताय, इवनिंग येताय. सो मॉर्निंग एक ग्रूप येता चडशे ते ओवर एज आहाय ते, सो ते मॉर्निंग खेळटाय. सो आमी 5 o'clock मागीर 7 o'clock चेवडां येताय आनी मागीर 8 o'clock मागीर आनीक भुरगीं येताय. सो आमचो ग्रावंड मातशें कितें जाता भाशेन करून आमकां ग्रावंड बरो करून दिवचो. सो गव्हर्मेंटाक मागताय मातशें आमकां हेल्प करचें. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. वेरोडा कुंकळी 7 देवूळ म्हूण वळखतात ते रामनाथ देवस्थानात व्हडा उमेदीन दसरो मनयलो. हजारांनी भाविक देव रामनाथाचो आशीर्वाद घेवपाक हजर आसले. पळयात कांय भक्तिमय खीण.
कुंकळेच्या वेरोड्या हांगा जावपी फामाद दसऱ्याक भाविक व्हडा संख्येन आयिल्ले. तांच्या उमेदीक ओतो आयिल्लो. गोंयांत ह्या आगळ्या वेगळ्या दसऱ्याक कितलेशेच भाविक एकठांय जाल्ले. पळयात गोंयचो फामाद वेरोडेचो दसरो. कालच्यान स्टार्ट आसलो आयच्यान हें जाला पूण आतां आमी हिंगा दसऱ्याचे सगळे पयलीं खांब भायर काडटाय, मागीर पोळ मारताय, मागीर कोंब कापताय, मागीर तेजे नंतर देवा आरती करताय. आरती चालू करता सगळ्या कळपुरसा, रामनाथा, ब्राह्मणां, शातेरी आनी बेतोळा आरती केली म्हणटना चंद्रेश्वर भुतनाथा एक सांगणी सांगताय. तो बार बरे भशेन येवपाय आनी सगळ्यांक बरे भशेन कोल प्रसाद दिवपा जाय आनी कोणाल्या एक बेतकाडी वाळे कडेन लोकांनी काम जावपा जाय अशें म्हणून आमी चंद्रेश्वराक एक सांगणी सांगता. ही आमची परंपरा अशी आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या इंडोर स्टेडियमात आयज दुसरी सब ज्युनियर राज्य पावंड्यावयली जुडो सर्त पुराय जाली. सुमार 200 विद्यार्थ्यांनी वांटो घेवन खेळाविशीं आपली आवड आनी उमळशीक दाखयली. जुडो विशींचो वाडटो मोग खास करून तरणाटे पिळगे मदीं दिसून आयलो. पळोवया सर्तींतल्यो कांय खाशेल्यो गजाली. Our main mission is to bring various martial arts under one roof, and we had organized this tournament last year, Judo Championship last year, and this is our second year, and we are very grateful to Goa Judo Association and Sports Authority of Goa. So they give us good support, so that we can promote this sport. We have full-hearted support from both of the organizations, and
and that's it. We want to take this forward, not only to judo but all other sports. Judo being an Olympic sports, we are having this state judo championship for the sub juniors. This is being organized by the Warrior Training and Fitness Academy, and Mr. Movin, the director of Warrior Fitness, is doing a wonderful job along with his coach, Mr. Arjun Kadam. He himself has been a second dan black belt of Judo Federation of India, and since morning we have got an overwhelming response from the sub juniors from all over Goa. And since judo is not only about fitness, skill and strength training, it's also about discipline, perseverance and sportsman spirit, which is being developed by playing judo, and it also develops character among the small children. So this being Olympic sports, we are all here to support these sports, and from the association we give a lot of support for these children, and we have got plans so that our children develop and they go higher and higher. From here we'll be selecting the students for the upcoming sub-junior nationals. Yeah, and hopefully we'll be getting some senior players who will be playing, representing our state for the senior nationals and also international. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, चिराग तेली, सुभाशिष गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. फुडल्या 2 दिसांत गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांतल्यान नैऋत्य मॉन्सून फाटी सरतलो. पण मध्य अरेबी दर्याचेर बऱ्याच प्रमाणात चिन्हांकीत उणे दाबाच्या वाठाराक लागून दर्यादेग कर्नाटक आणि गोंयांत पावस, वादळी वारे येवंक शकता. गोंयांत मॉन्सून सामान्य उरता आणि चडशा वाठारांनी हलको पावस पडटा. पणजेत सगळ्यात चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार दाबोळेत सगळ्यात उणे 25.2 अंश सेल्सियस नोंद जाला. पावसाचे प्रमाण वेगवेगळे आशिल्ल्यान सांगे 70 मिलीमीटर आणि पणजेत फकत 3.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. फुडल्या कांय दिसांनी पुराय गोंयांत कमी चड पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान कांय कडेन वादळी वारे घोळटले. खडबडीत परिस्थितीक लागून नुस्तेमाऱ्यांक अरबी दर्यांत वचचे न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. सोमारा येल्लो अलर्ट. अरबी दर्यांत वाडटा उण्या दाबाचो वाठार. कांय वाठारांनी कमी चड पावसाची शक्यताय. सोमारचे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 चाळीचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.